पाठ 5 वनस्पत आणि जनावरां एकठांय रावता. चौथ्या अध्यायांत आनी भरपूर वनस्पत पळयली. जंय वनस्पत आसता थंय जनावरांय आसता हें तुमकां दिसलां. बारीकसाणेन पळयल्यार आनी दिसतलें की वनस्पतीचेर भोंवतणी आनी सकयल लेगीत जायतीं जनावरां रावतात. वनस्पती वांगडा एकठांय रावपी जनावरांची कांय चित्रां हांगा दिल्यात. चित्र पळोवन तुमकां खंयच्या जनावराची वळख जाता? तांच्या भितरले खंयचो प्राणी, जीव तुमी पयलीं पळयला? हातूंतलो खंयचो प्राणी जमनी पोंदा रावता? हत्ती तण खाता. पतंग पानाचेर विसव घेता. कीड पान चावता. पानांचेर आनी मातयेंत गांयडोळ आसता. शिंपी, दर्जी, पक्षी गायता. झाडाच्या खांद्येचेर सुतार पक्षी आसा. पानां वापरून मुयो आपले घरटे तयार करता. एक रंगीत घाणयारी कीड आसा. बेबकी पानाचेर विसव घेता. पानाचेर फुलपाखो बसला. चानी झाडाच्या पोखळ भागाचो लिपपाक आनी विसव घेवपाक वापर करता. तांबट पक्षी झाडाचो पोकळ भाग विसव करपाक वापरता. मातयेंतले जिवीत. एका वनस्पतीच्या कुशीक मातयेचेर उबे रावात. तुमकां सोयीचें आसल्यार पांयांतल्यो व्हाणो काडून उडयात. तुमच्या पांयाच्या सकयल खंयच्या रंगाची माती आसा? उपक्रम. तुमच्या वनस्पती इश्टाच्या लागसार आशिल्ली थोडी माती हातांनी उखलात. ती कशी दिसता आनी ती सुकी, ओली, खरखरीत, गुळगुळीत, घट वा फातराळ आसा. तुमकां मातयेंत पानां वा किडे मेळ्ळ्यो? आतां मातयेचो वास घेवचो आनी लक्षांत दवरचें. पावस पडल्या उपरांत दुसरे दिसा हो उपक्रम परत एकदां करून पळयात. त्याच जाग्यावयली माती वापरपाक जाय हाची याद दवरात. मातयेच्या पळोवपाचेर भावनेंत आनी वासान तुमकां कितें वेगळो फरक जाणवलो? पयस आशिल्ल्या वनस्पती पासून दुसऱ्या जाग्यावयली माती उखलात. तुमी पयलीं एकठांय केल्ल्या मातये परस ती वेगळी आसा. खंयच्या मार्गांनी? मातयेची बारीकसाणेन तपासणी करात. तातूंतलो खंयचो ल्हान गजाली तुमकां दिसल्यो? माती ही धर्तरेच्या पृष्ठभुमीचेर सगळ्यांत वयल्या थरार आसा. ल्हान ल्हान कुडके जाल्ले फातर तशेंच पोरणीं पानां, मुळां, खांदी आनी जिव्या किड्यां सारक्या आनी मेल्ल्या प्राण्यां पासून माती तयार जाता. मातयेंत जायते किडे आनी हेर प्राणी आपलो राबितो करतात. कांय आमी पळोवंक शकतात तर कांय सामके ल्हान आसतात. मातयेच्या वयल्या भागाचेर आनी तण पळोवपाक आनी पानां मदीं भोंवतना मुयो, दोमळे आनी काटमुयो आनी टोळ सारकिल्ले किडे मेळूं येता. जेन्ना पावस पडटा आनी माती ओली आसता तेन्ना गांयडोळ आनी मिलीपेड्स सारकिले किडे येवपाक लागतात. तुमकां मातयेंतल्यान तण आनी बाकीची वनस्पत तयार जातना दिश्टी पडटा. तुमकां खबर आसा, जनावरां, सुकणीं आनी जीव जेवण, अन्न, आलाशिरो आनी विसव घेवपाक वेगवेगळ्या वनस्पतीच्या भागांचो वापर करतात. ऊंट वनस्पतीची पानां खाता.
चानी आनी कावळे वनस्पतीपासून मेळपी काडयांचो वापर करून घरटे बांदतात आनी आपल्या ल्हान पिलांक ल्हानाची व्हड करतात. सूर्य पक्षी आनी फुलपाखो वेगवेगळ्या फुलांपासून मध काडून पितात. सुकणीं जशें की ल्हान पिलांक व्हड करपाक झाडाच्या पोकळ भागाचो वापर करतात. माकडांक वनस्पतीचीं फळां खावपाक आवडटा. दर्जी, शिंपी पक्षी वनस्पतीचीं पानां शिंवतात. वनस्पतीचीं पानां शिंवून आपलें घर बांदतात. वागूळ आनी बिबटो झाडाच्या फांटयांचो वापर विसव घेवपाक आनी रावपा खातीर वापरतात. किडी वेगवेगळ्या वनस्पतीचीं पानां चाबडून आपलें जेवण तयार करतात.